1 Samuel chapter 5. Arkpett Filistevkaरांचें निसोंटtonn हाडटा. फिलिस्तेवकारांनी कोराराची आर्कपेट आपल्या ताब्यांत घेतल्या उपरांत ती घेवन ते एबेनेझर thaun आशडोद शारांत portole. ती आपल्या mondirant vheli आनी आपल्या दागोन देवाचे मurtê कुxik बोसोili. दुसरे सकाळीं आशडोद शारांतल्या लोकांन पळयलें तांच्या दागोन देवाची मुर्ती आपलें तोंड जमनीक तेंकून आर्कपेटीचे सामकार पडलोली आसली. तो तांणी ती उबारली आनी परत तिच्या आदल्या जाग्यार दवरली. दुसरे सकाळीं ती मुर्ती नव्यान आर्कपेटे सामकार पडून आपलें तोंड जमनीक तेंकून आसा ती लोकांन पळयली. हे पावट तिचे दोनूय हात आनी तकली मोडलोली आसली, फकत तिची कूड दारा लागसार लोलताली. ह्या पासत आयज लेगीत दागोनचे यादनीक तशे दुसरे सगळे बलिदान भेटोवंक आशडोदांत येवपी मुर्ती पडून आसली त्या जाग्यार पावतोच थंय आपले पांय दवरिनात. सर्वेस्परान आशडोदचे पोरजेक कडक शिक्षा दिली. तांकां आनी सरभोंवती आशिल्ल्या लोकांक पोटांनी ट्यूमर जाल्ल्याची कुरू निर्माण केली. हें पळोवन तांणी म्हणलें, इस्रायलकारांच्या देवान तशी आमच्या दागोन देवान आमचेर ही खास धाडल्या. आमच्यान आनीक ती कोराराची आर्कपेट हांगा दवरूंक जायना. म्हणटच तांणी संदेशकार पाठयले आनी फिलिस्तेवकारांच्या वडिलांक एकठांय करून म्हणलें, इस्रायलाच्या देवाचे आर्कपेटीचें आमी कितें करचें? तांणी म्हणलें, ती आर्कपेट तुमी गाथांत व्हरात. म्हणटच तांणी ती आर्कपेट गाथांत व्हेली. पूण ती थंय पावतच सर्वेस्परान ह्याय शाराचेर बरीच व्हडली खास धाडली. थंयचो लोक ट्युमराचे पिडेंत वळवळूंक लागलो. हे पिडेन भुरगीं आनी म्हातारीं म्हणून आसतना सगळ्यांक घट धरली. उपरांत ती कोराराची आर्कपेट तांणी फिलिस्तेवकारांच्या आनीक एका एक्रोन म्हणलेल्या शारांत धाडली. पूण ती थंय पावना फुडें थंयचो लोक व्हडल्यान रडूंक लागलो. आमकां सगळ्यांक मरूंक जाय म्हणून ती आर्कपेट तांणी हांगा हाडल्या. तर तांणी आनीक एक पावट आपले संदेशकार पाठयले आनी फिलिस्तेनांत सगळे वडिलांक एकठावन म्हणलें, आमकां आनी आमचे पोरजेक मरण येना जावंक इस्रायलाच्या देवाची आर्कपेट परत धाडुया आनी आदीं आसली थंय वचून दी. हे पोरी आमी आमच्या भुरग्यां बालांचो जीव वाटोवंक पावतल्या. सर्वेस्परान त्या शाराचेर जायतीं अदृश्टां धाडलीं. ताका लागून आख्ख्या शारांतल्या लोकांचेर व्हड आकांत निर्माण जालो. आनी जीं कोण मरण आसतना वाटवलोलीं तांच्या आंगांनी ट्युमराची पिडा वाडत गेली आनी परजा रडोन आपल्या देवा कडेन मागतालीं. देवाचें उतर.